Zamanan exam babar tane kotan somya tuje bongti tuje taposhi zamboron paraklitam engortaliam tuji dirvi tuve amka mislai ishpunona poila दैविक जीवन भरला भावताने घोटायला कालचा मोनाने भावताने घोटान समल्या तुझे भोवती तुझे तापोशी भरून परतले परगडतेल्या तुझे दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो पयल्या वाचपांत आमकां आयकोंक मेळटात ती उतरां बुजया जेरुसलेमाक बुजया म्हज्या परजेक बुजया म्हणटा सोमी आनी आमकां सोमेस्तांक बुजवणेची गरज आसा आनी त्या देखून आमी हांगासर जमल्या. आमच्या जिवितांत जायते कश्ट बेजाराई खंत आसल्या वेळार आमकां सोमयाची बुजवण गरजेची. आनी वांजेलांत आमी आयकात हांव सुकोन गेल्ल्या शेळयां फाटल्यान आमचो बरो गवळी जेजू आमकां सोदून येता केदाळे आमकां सांडिना. मिसाचें बलिदान जावन आसा एक वाट आमी सोमया थंय परतोवचें सोमया कुशीन येवचें आनी ताच्या हिंडांत परत एक जावचें. भाव भयणीनो आज मागीर आमी प्रत्येक जावन आमचे खातीरच आनी सांडून गेल्ल्या सर्व शेळयां खातीर देवान आमकां सुमेस्तांक एकवटान हाडून ताच्या हिंडांत एक करूंक ह्या मिसा वेळार मागया. ह्या बलिदानांत फावते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचें बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर्वपददार देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव विसरूंक शकता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगेन सदांच संकार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपददार देव आमची काकूळट करूंक आनी आमची पातकां आमकां बक्षोंक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर Krista kakutka Sumia kakutka प्रार्थया. ससनाच्या आनी काकुळदरा देवा तुज्या पुताक आमी दावून दावी मेळोंक वेता. संवसारीक करण्यो आमचे वाटेर अडकळ जायना जावच्या सर्गींचे जानवायन आमची मनां उजवाडाय आनी हे बरी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटले आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवून दिया म्हज्या परजेक बुजवून दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया
आनी तिका परगट करा. तिजे साकरेचे दीस संपले, तिच्या अपराधाचे फारीफून दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकाक सर्वेस्पराच्या हातांतली थोडी केस तिने भोगली. एक ताळो बोब मारता. आरान्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालकें बरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. ऊन सकयल सुवात सपाट जावं दी. पोणकुले आसलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता परगट कर. आनी हांवें विचारलें, कितें परगट करूं? आख्खे मनशाकुळ म्हळ्यार तण आनी सगळी ताची सोबाय शेतांतल्या पुलाचे सोबाये सारकी. सर्वेस्पराचो स्वास ताजेर पडटना तण सुकता, फूल बावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतर सदांच तकता. सियोनाक बरी खबर हाडटेल्या दुता ऊंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुजलेमाक बरी खबर हाडटेल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विने बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बालिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताजे सवें आसा. ताज्या जैताचें फळ ताज्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तो तांकां व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतकायेन सोलोन व्हरता. देवाचें उतर ये. देवाचे वडखर. श्लोक. आबळे आमचो देव पदवेन येता. आपले आमचो देव पदवेन येता. सोम्याक नवें गीत गया. पृथ्वेच्या निवास्यानो सर्वेस्पराक वाखाना. सोम्याक नावाडा, ताज्या नावाक होगळाप दिया. श्लोक. आपले आमचो देव पदवेन येता. ताजे सोडवणे विशयेन दिसान दीस परगट करा. जनांगा मदें ताची महिमा गया. सोर लोकां मदें ताची विचित्र गजया. आपले आमचो देव पदवेन येता. सर्वेस्पर आमचो राजा. सोमेस्तांक न्यायनिती कालतो चलोवन व्हरता म्हूण जनांगा मदें परगट करा. आपले आमचो देव पदवेन येता. तर ताजे उजरी सगळो उल्हासू. आख्खो संवसार आनंद भोगूं. दर्यो आनी तांतले सगळे संतोशान गरजू. भुंयबाट आनी तांतले सगळे उल्हासाची बोब मारूं. रानांतली रूखझडां संतोशाचो नाद उठोवं. आपले आमचो देव पदवेन येता. कित्याक तो येता संवसारांत न्यायनिती स्थापीत करूंक. नितीन लोकांची मनसुबी करूंक. सताच्या वाटेन जनांगाक चलोवन व्हरूंक. आपले आमचो देव पदवेन येता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. सोमयाचो दीस लागीं पावला. आबळे आमची सोडवण करूंक तो येता. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. मतेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक सांगू लागलो,
तुम्ही कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया, तांचे मदलो एक बोकरो सांडून वचा जाल्यार हेर 99 दोंगरासून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसो ना? आनी तो ताका मेळ्ळा जाल्यार सदस हांव तुमकां सांगता, सांडून वचनांतल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोशान पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायना म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोकाळ बाबा भयणीनो, आयच्या वाचपांचो बरयणार मनशांची बोगना देवा कितें सांगूंक जाय तें मनशांच्या बोगना मुखार आमकां कळीत करता. कित्याक देवाक ताची म्हणली भासना, देवाक ताची म्हणली सेंटिमेंटान, कित्याक देव स्पिरीट. पूण जें कितें देवान प्रेरीत केल्लें प्रवादे मुखार जावं या बरयना मुखार जावन आपणाच्या मनशाच्या भोगना मुखांत आयच्या वाचपांत आमकां ताचो मोग कळीत करता. देवान इस्रायल लोकांक सोडुल्लें, सांडून सोडलें. देवान इस्रायल लोकांक सांडून सोडुल्लें कित्याक? तांचें कठोरपण, तांच्या काळजाच्या धरुणायेक देवान तांकां सोडून सोडलें. कित्याक? एक पटी देव तांकां बरें करूंक वता आसतना तो लोक देवाच्या विरोधूच उपराडटलो. तांचें चिंता बसलें खावचें जेवचें आनी ह्या संवसाराचें. पूण तांकां रसल्या तांचो राय जावन आसल्या देवा सांगी रावचें तांचें चिंता नासलें. एक पटी देव तांच्या फाटल्यान येताना ते देवाक खोट मारून पयस वयताले. आपले देवान तांकां दोनी बंदडे धाडले, आसिरियाच्या आनी बबेलोनाच्या बंदडे धाडले. पूण कितें करता देव? हांवें जायते फावटी आयकलां, एका मनशाक दुखल्यार आनी तें दूख ताका मस्त गुंडाळ्ळें जाल्यार तो मनीस बोगसूंक तो वचना. तो अशें म्हणटा की जायते फावटी आयकलें आसा, हांव मोरान पूण त्या मनशा बक्षिना, हांव मोरान पूण ताका सोडना. हे मनशा सैम. कित्याक म्हळ्यार आमकां दुखल्या वेळार त्या मनशाचें नास आमी पळयता शिवाय बरेंपण पळयना. पूण देव तसो न्ही. कित्याक? देवाची भुरगीं आमी, ताच्या मोगाचें फळ आमी. आनी एकलो मनीस आमच्या मोगाचो फळ न्ही. आमचो भाव आनी भयणी म्हळ्यार तें भोगापती येना थोडे पटी. पूण देवाक तशें न्ही. एक ताणें रचना बरें जायचें म्हणली आशा देवाची. ताकाच देव इस्रायल लोकांक परत तांच्या माय गांवांक फाटीं हाडटा आनी बुजयता. आनी बरोवशेचीं उतरां इसाया प्रवादी मुखार म्हणटा, बुजोवन दिया जेरुसलेमाक, कम्फर्ट ऑफ पीपल. कालें बुजोवन वो वापर बायची संकेत वापरल्या कशें बुजयता पळय. आगे बुजोवन दिवची वापर बाय आमी कोत आसा. कोणाच्या घरा मरण जाल्यार या कोणी दुकान आसल्यार आमी कशें बुजयता? तांचे पाड तपडटा या तांकां एक पोटलून धरता. आमच्या मोगाच्या मनशांक मात्र आमी हृदयार्दान बुजोवचें. एकल्याक आमी बुजयना तशें. कित्याक? ह्या हृदयांत ऊब आसा आनी मोग आसा. आनी देव अशें आमकां बुजयता. कशें? आपणाच्या हृदयार दवरून त्या मोगाच्या उबेंत तो आमकां बुजयता आनी म्हणटा, तुजो हांव मोग करता, तूं म्हाका जाय. कितलोय ताका तुवें दूख येयल्यार तो तुज्या फाटल्यान परत येता आनी म्हणटा, हे म्हजें सांगाता. कित्याक? तुजें बरेंपण आशेता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्याच्या जल्माक आमी तयाराय करनासा. आमची काळजां कठोर करची नाका. आमच्या काळजांत धरुणय आसची नाका. कशें आमकां देव बुजयता आनी आमी ताचे जायचे म्हणून आमकां आपयता, तर त्या सोम्याक आमी वेंग मारया. ह्या संवसारांत जर तर म्हजो म्हणलो मनीस आसा तर तो आमकां रचलो देव मात्र. आमी सगळीं मरतले, आमचे संबंद सगळे तुटतले, पूण देव सदांच तकता, बाळटा आनी जियेता.
असल्या जिवोवच्या तगच्या बळवोवच्या देवाक आमी वेंग मारया. ताच्या हृदयाच्या हुबेच्या मोगांत आमी जिवंक प्रयत्न करया. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या. स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एक त्रीक म्हजो आवाज भेटून दिता. सर्वच म्हजें तुका मोगा समर्पिता. घे बाबा आमच्यो काणिको. उंडो आनी वाट तुका भेटोवचो. घे बाबा आमच्यो काणिको. उंडो आनी वाट तुका अर्पोवचो. जमोगाळ बाब भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सदेश मानून घे. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता. आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फाव न्हय जाल्यार हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळतेन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पददार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापोवन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे वर पुरविल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ते वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी तुका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सान मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावडता सगोट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोलावरी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीचे काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितेमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोबरसो धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट जगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखार मळपळ्यो फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे दिसोपती भगीवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी जगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी आनी आमचे केलेले आमची जावं तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळ्यांचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती आमी दिवया. देवाचे शेली संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझी ससाय मागता यात्रिका वेसक जावन आसा बासयल्या गांवा पयार करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिल्या आनी त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जानवायन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचन येयात ख्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हडकार. Jesu amsha somya sodyamka pakyandanya amritangsha jivacha somya amsha
मोगळ पुत्रा सोमे आमकां मरे आशीर्वाद भगवंत कुसाचे करुवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर बाळूक जेजूचे वार्षिक फेस्त चलतना तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताचे आपोवणे दिता. ह्या फेस्ताचो दाबाजो जानेवारीच्या 4 तारखेर वोज्याच्या पुरशेवा सांगाता सुरवात जाता. त्या उपरांत 5 तारखेतावन 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. हर एका ब्रेस्तारा भशेन 9 मिसां आसात. फेस्ताचो संभ्रम जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर चलता. तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताक मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणे. 9व्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आतां मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां, चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेळटा. मोगाच्यानो डिसेंबर म्हयन्याचो विशेष अंक आयतो जाला. ह्या अंक्याचो विशय झुजाच्या गांवांत शांती कुवाराचो जल्म. जेजू शांती हाडून आयिल्ल्या जाग्यारच कित्याक झूज आनी अशांतीचें वातावरण ह्या सवालाक जापी ह्या डिसेंबर अंक्यान. तर वाचूंक तयार रावा. कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोनी म्हणली आमची आशा.